Welcome back. And now a look at the other events in the state. An art fest was held at Theological College of Pillar. The art fest exhibited life and culture of people around the country. Missionaries of St. Francis Xavier work in different provinces to develop and build faith. आम्ही प्रॉविन्स वाईज म्हणजे आमचे जे प्रांत आसात जंय जंय आमचे मिशनरी पाद्री काम करतात आणि हांगासर ह्या आमच्या थियोलॉजिकल कॉलेजीन आमचे विद्यार्थी आसात भुरगे आसात शिकपी आसात ते ह्या प्रॉविन्सांक जोडलेले आसात आणि ते बी त्या प्रॉविन्सांनी वतात आणि लोकांचे कल्चर ट्रेडिशन्स आणि परंपरा हे सगळे शिकतात. Marga Municipal Council held a workshop on ill effects and ways to prevent consumption of alcohol. This workshop was aimed at educating some workers of MMC to avoid drinking while at work. सोरो जर पिलो इवन ऑन ड्युटी जाल्यार तांची एफिशियन्सी कमी जाता आणि अशें यंग एजीर हें जावप म्हणल्यार तांचे फॅमिलीचें हें जाता म्हणून एक स्टेज अशें येता की कोण तरी व्यसनाच्या आधीन जावपाक सोदता. सो अशें प्रोग्राम हें जावन आनी चडशे पयस रावचे. आज वर्करां मदीं एक असो समज जावन आयिल्लो आसा की ज्या वेळार ते गार्बेजान काम करतात ते गटारां साफ करपाचें काम करतात क्लिनिंग जे काम करतात त्या वेळार तो वास अवॉयड करपा खातीर सोरो घेवपाचो. पूण अशें आसना. गार्बेज ज्या वेळार सेपरेट करतात किंवा ती कलेक्ट केली जाता त्या वेळार प्रोटेक्टीव गियर म्हणून आसता जे ग्लावज असतात किंवा फेस मास्क असतात हाजो तर बरे भशेन उपयोग करत जाल्यार सोऱ्याचो आदार घेवपाक गरज पडना. Reporters Dishant Parab and Savia Dias for Prudent. Regularize contract labours and abolish contract labour system. Protect human dignity and human rights. These were some of the key resolutions passed at the Goa Trade Union Confederation affiliated to Goa Recruitment and Employment Employees Union on Tuesday at Panji. They have called for a meet in last week of November. मार्च जातली पळय 12 सुमार आसतली पणजेन तिथे भितर तुम्ही असंख्य संख्येन तुम्ही एकत्र जाया काय आणि ही आसा रॅली आसा ती तुम्ही यशस्वी करा. सगळ्या गोयच्या कामगारांचो एक चार्टर डिमांड आम्ही सरकारकडे एज अ एम्प्लॉयर आमचो म्हणून आम्ही घालतले. ती संकल्पना म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ दिस ह्युमन डिग्निटी, प्रोटेक्ट अवर ह्युमन डिग्निटी अँड प्रोटेक्ट ह्युमन राईट्स. कामगारांक जर काबार करपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार हे सरकार उलटून पडटलो आणि त्या बद्दल आमचे रावचना. गोवा ट्रेड युनियन्स कॉन्फेडरेशन हे गोयच्या 35 कामगार संघटनांचो जो महासंघ आसा एक लेबर एक्शन कमिटी आम्ही या गोंयान हे करतले. हे आमच्या रेजोल्युशनाचे आसा. एक लेबर एक्शन कमिटी करतले आणि सरकाराची आम्ही अशी कोंडी करतली जी नियमित स्वरूपाची कामां आसा ती कामां करपाक तुमकां परमनंट कामगार घेवचो पडटलो अशें त्या कायद्यान आसा. पूण ह्या कायद्याचे उल्लंघन जायत रावलेलें आसा. ही गव्हर्नमेंटाची सिस्टम जाल्ली आसा की एबॉलिश कॉन्ट्रॅक्ट लेबर इन द डिफेन्स मिनिस्ट्री. की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पळय सुप्रीम कोर्टान बिगस्ट कॉन्ट्रॅक्टर म्हटला इट शुड बी नॉट अ कॉन्ट्रॅक्टर एट ऑल. म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जितके कॉन्ट्रॅक्टर आसा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर पळय आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करपाचे आणि कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टमूच काबार करून उडोवपाची. तुमच्या जीवाचे हे जे कोण ही सोसायटी फॉर्म केल्ले मनीस आसा ते तुमच्या जीवाचेर अक्षरशः तुमची लूट करून आपूण सत्ता भोगता थंय आणि आपूण सुखा भोगता. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.